कुठ्ठाळे पंचायत वाठारांत बसपी विक्रेकारांक एकठांय बसपाक मेळचें म्हूण नवी इमारत बांदून ताचें उक्तावणूय थळावे आमदार आनी मंत्र्यांच्या हस्तुकी केल्लें. मात थंय विक्रेकारांक बसपा खातीर मेळनाशिल्लें. विक्रेकारांक नवी इमारत बसपाक दिवचें म्हूण बाजार संकुलानाचें उक्तावण केल्लें तेन्नाच्यान पंचायती कडेन आनी थळाव्या आमदारां कडेन विक्रेकारां मागणी करतालीं. थळाव्या पंचायतीन ह्या विक्रेकारांक आतां नव्या बाजार संकुलांत बसपाक दिल्ल्यान निमणी विक्रेकारांची मागणी पुराय जाल्ल्यान विक्रेकारांक खोस उक्तायतात. नव्या इमारतींत सामान घेवन विकपाक सुरवात करचे पयलीं तांणी देवाची याद करून प्रार्थना केली. आली ना बोले जावं आमचे सरपंच बोले वचून आमकां सरपंच सांगताली बाय हांव केन्ना व्हरता ते म्हणटा 2 दीस राव आनी 8 दीस राव मात सद्दां सांगताली. आनी तेणी शेवटा आमकां तेणी आमच्या मार्केटाक काल आमकां मार्केटाक हाडले. ते मार्केटाक हाडले आमकां सगल्यांक आमचे बाय आली नाक आनी आमचे सरपंचाक बाय सानिया ताका आमकां सगल्यांक देव बरें करता म्हणटाली. तशी आमची सगळी आमची 2 जाण आमची बाजारकार मरून गेले ती तिवूय सुद्दां आमचे बराबर हे बाजाराक आवरताली. एक बाई नांव एफी डिमेलो आनी दुसरे आमचे मारिया मोरायस. कांय पंच वांगडी न्यायालयांत गेल्ल्यान विक्रेकारांची मागणी पुराय करपाक अपेस येताले अशें थळावी सरपंच म्हणटा. नव्या बाजार इमारतीचो पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी फायदो करून घेवचो. तांणी पिकयल्लें कसलेंय पीक आसल्यार ते पंचायतीक कळोवन नव्या बाजार संकुलांत बसपा खातीर परवानो घेवचो अशें सरपंच परेरान जाहीर केलां. ऑलमोस्ट 2 वर्सां कंप्लीट जावपा येयली. तुमी सगळीं जाणा आख्खी कुट्टाळकार तशें आख्खे गोंयकार जाणा 2 वर्सां जालीं हें मार्केट ओपन जाल्लें आनी तितून ते पोजेशन जावंक ना. इट वॉज ऑलमोस्ट एन वायट एलिफंट. ओके आयज कालचे दिसा इनफॅक्ट काल एकदम खुशालकायेचो दीस आनी हांव म्हजे पांच्या बरोबर एकदम खुशाल आहा. कित्याक आमी जायते थोकूस घेतला. आमी वी रिक्वेस्टेड MLA आमचे MLAन आमकां जायते हेल्प केलें. शी टूक अस टू द CM आमचे CMानूय आमकां जायते हेल्प केलें. आमच्या गव्हर्मेंटानूय आमकां जायते हेल्प केलें. आय फॉट इन 3 डिफरंट कोर्ट्स 3 डिफरंट कोर्ट्सांतल्यानूय बीन आमकां जोईत मेळ्ळें. तरू पूण आतां 4थ्या कोर्टान जे जावन आसा डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत जे ऑपोजिशन्स केले हे मार्केट स्टॉप करपाक आनी हे जे आमचे वेंडर्स जे सोडटाले ते अनहायजिनीक कंडिशनांत तांकां हिंगा भितर घेवपाक तेंचे ऑब्जेक्शन आसलेलें. पूण आमी जेन्ना लास्ट मे बी मंडे ओ कितें एक 4-5 दीस पयलीं मिटींग घेतली. वन थिंग हांव चड करून स्ट्रॉंगली भितर घेतलें बिकॉज यू नो वॉट हॅज हॅपन अ स्मॉल इन्सिडंट. एकली आमची फीश वेंडर बाय पियेदाद मावरा म्हणटली ती जावन आसली आमची फ्रंट वॉरियर. तिचो सदांच एक हावेस आसलो न्यू मार्केटान भितर सरपाक एंड आय रियली फील वेरी सॅड बिकॉज ऑफ कित्याक आमची गांवची बायल तिचो सदांच एक हुस्कोच आसलो केन्ना आमकां न्यू मार्केटान वतले काय म्हणून. आनी ती सदांच आमची बराबर आसलोली. बाय तूं वच सदांच म्हाका मागण्यांत घालताली. ती म्हणटाली तूं वच तुमकां आमकां जरूर जैत मारतलें. म्हळ्यार आयज आमकां एकदम दुखी कित्याक ती आमचे बराबर आयज ना. आयज वी आर मिसींग हा आनी देवान तिका स्वर्गाराच्यान सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण हांव मागतां. आनी आयज जर तर ती आहलोली शी वूड हॅव बीन द मोस्ट हॅपियस्ट लेडी आयज कित्याक तिचे जोईत आयज आमकां कालच्या दिसाक सगळ्यांक आमकां फावो जालें. वी हॅव 12 fish vendors existing ones. We have 4 vegetable vendors. We have 4 fruit vendors. Meat vendors आहात आमचे 1 beef vendor, 2 pork vendors, 2 chicken vendors which are only existing. Nobody is new here. And then we have freelancers. फ्रीलॅन्सर्स म्हणजे जे कोण वी हॅव फ्रीलॅन्सर्स वेजिटेबल म्हणजे जी कोण आतां पावसाच्या दिसांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी कुट्टाळकारांनी जायत जाल्यार भाजी तरकारी जायते भाशेन रोयलो आहा. लेट देम ऑल्सो गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू अर्न देयर लायवलीहूड. तेंची जी वेजिटेबल घरांत पिकावड जाता हांव मागतलें हे मिडियांतल्यान तांकां मेसेज पावोवपाक बिकॉज नाव वी कॅनॉट पास ऑन द मेसेज ऑल्सो. जे तुमच्या घरांत कसली तरकारी कसले फ्रूट जाता तुमी पंचायतीक इन्फॉर्म करचें. आपणाक 1 or 2 दीस दियात सोंपो दियात आनी आमी तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दितले. तुमी येयाय तुमचे तें तुमचो एपाचो पिकावड जाता ती थिंगा दवराय इंकाय एंड यू कॅन अर्न युअर लायवलीहूड. आनी जे हे भाशेन हे आमचे येदे व्हडले मार्केटाचो तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो म्हूण म्हजें एकूच मागणें.